देवाचे उतर या नियाल मालांत तुमकां मायमोगाचो येवकार. जेजू क्रिस्ता आमच्या दोनयाची शांती तुमचे सोवे आसूं. आयचे पयलें वाचप आमी सगळीं भावार्था वरवीं देवाची भुरगीं म्हूण उगडास करता, कित्याक आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं बावतिस्म घेतला आनी पवित्र नेसोन नेसल्यांत. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां एक खेरीत संदेश आसा. देवाचे नदरेन जो मनीस देवाची खुशी कितें ती शिकून घेता आनी ती वेवरांत घालता तो मनीस व्हडतो. देवाक कितें जाय वो मानवता हें फकत जाणो जावप पुरो न्हय, तें वेव्हारांतूय घालूंक जाय. देवा थंय मोग आमच्या उतरां परस आमच्या कोडण्यांनी चड दिसूंक जाय. जेन्ना जोम्यांतली एक वस्तुरी जेजूक जल्म दिवन ताचो परामोस करपी आवयची तुस्त करता तेन्ना जेजू ते वस्तुरेक म्हणटा, रोगताचें नातें व्हड न्हय, पूण जे परी आमी आमचें जिवीत जियेता तें व्हड. मारयेक देवाची कृपा फावो जाल्ली, कित्याक पयलें तिणें देवाची खुशी आयकून आपल्या जिवितांत पाळली. आपल्या आख्या जिवितांत तिणें देवाचे नदरेन जें सारकें तेंच ती करूंक वावुरली. मारयेन देवाचे खोशेक वय म्हळें जेन्ना बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मारयेक खबर दिली की देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान जल्मूंक येतलो म्हूण. आनी दर दिसा दर घडयेक ती देवाची खुशी पालीत आयली. खरेंच ती क्रिस्ताची बरी आनी पूर्ण पाटलावदार जाली. आयज आमी सगळीं कृपेन भरूंक शकता, फकत देवाचे खोशेक वय म्हणपाची गरज आसा. आनी आमकां एक नमुनोय आसा, तिचेर नदर मारून तिच्या पावलांनी आमी चलूंक गरज. ती दुसरी कोण न्हय, पूण मारिया आमची कृपेवंत आवय. मागुया. मोगाल बापा, आमी तुका आर्गां दिता, कित्याक तुवें जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां तुजी भुरगीं केल्यांत. बो मोगाला जेजू, तुजी पवित्र खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, आमच्या वाट दाखयणारा आनी नितीदारा, आमकां स्फूर्ती दी, आमकां वाट दाखय आनी सोदांच मारये आमचे माय भाशेन बापाचे येवजणेक उक्तीं रावूंक आमकां आदार दी. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाल्लें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.